पयलीं तुमकां नमस्कार आनी येवकार आनी तुमकां धन्यवाद करता तुमी हांगा आयले आनी मिडियान आमकां खूब सपोर्ट केलो. आयज जाला इट इज थ्रू मिडिया. यूथ काँग्रेस, मायनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ काँग्रेस आनी गोवा प्रदेश काँग्रेसान मेजर्स घेतलो, स्टेप्स घेतलो टू पुश द डिपार्टमेंट टू गेट दिस रोड डन. आमी वो इनिशिएटीव स्टार्ट केल्ले. आमी ऑन द 5th of June एक प्लांटेशनचो एक बारीकसो प्रोटेस्ट केल्लो आमी. तेजे उपरांत तेंच्यांनी एक बारीकसो स्ट्रेच केलो. परत 23rd जुलयान आमी मेन्शन केल्ले की आमी परत ह्या रस्त्याचे इश्यूज घेतले आमी. तशेंच आमी परत 29 जुलया वचून मेमोरेंडम दिले आमी आनी PW डिपार्टमेंटाक सांगले कशे लोकांक त्रास जाता, कशे एक्सिडेंट प्रोन हो जाला हो एरिया. आनी मागीर PW डिपार्टमेंटान तांकां सांगला आमी जेट पॅचरचें मशीन घालून रोड रोलर कितें आसा ते घालपाक सांगला. कित्याक हांगा खुबशे लोक बायक घेवन पडलेले आसा. एक बायल मनीस पडलेले आसा बायक घेवन, हात फ्रॅक्चर जाला. सो देर वॉज अ रिस्क टू लायफ. सो PW डिपार्टमेंट अंडरस्टूड द इम्पॉर्टन्स ऑफ गेटिंग दिस स्ट्रेच डन. सो हांव थँक्यू म्हणटा टू द PW डिपार्टमेंट एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब सावियो, तशेंच आमचे असिस्टंट इंजिनियर जो आशिल्लो बाब जुजे, तांचो टेक्निकल असिस्टंट जो आहा बाब गौरीश आनी तांचो सुपरवायझर जो आहा बाब गौतम. आमी म्हणटा डिपार्टमेंटान सपोर्ट केलो सारको आहा, पूण तरी पूण आमी हें म्हणटा की PWDचे मिनिस्ट्री जी आसा, PWD डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफिस जे आसा ते आर स्टील समवेर लॅकिंग. कित्याक तुमी पयलें आसतलें हे जे खड्डे जे आसा इट इज हजारांनी आसा एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, पूण तांचो जेट पॅचर मशीन जे आसा म्हाका दिसता दिसान फक्त 120 किलोमिटरचें काम करपाक जातलें तेंच्यान. सो तुमकां यू ऑल कॅन अंडरस्टँड की तो आख्खो स्ट्रेच जो आसा तो एक दिसान जायना. So even the PWD department is having short of resources and तांकां proper support मेळना from the higher up. So PWD minister has to look into this. बेश्टो जेट पॅचर मशीन घातलें म्हणून जावना ते. आमच्या रस्त्याचे इश्यूज आनी कंडिशन अशी आसा की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां एक जेट पॅचर मशीन जाय. आमी मागणी केला फ्रॉम उपासनगर टू MES कॉलेज जे रोड जे आसा, पॉटहोल्स जे आसा ते कवर करून घेवपाक थ्रू जेट पॅचर मशीन. आता आमी टील जरी आमी कवर केला, अजूनही आमचो MES कॉलेजीचो जो रोड आहा तो जावपाक पेंडींग आसा, तो जातलो. कित्याक वी हॅड अ डिस्कशन विथ एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी ताणें सांगलें आमकां की नेक्स्ट वीक तो आमकां परत एक दीस दितलो विथ द जेट पॅचर मशीन. सो आमचो हो एफर्ट जो आसा इट इज जस्ट नॉट फॉर जुवारी नगर बट फॉर एंटायर कोर्तालीम एरिया. एंड वेर एवर देर आर potholes and wherever there are bad roads, we will try and put in effort to make sure that the roads are better for the people. This is not about Congress, but it is about the people here. Congress is definitely standing by the people because तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे जे ZP जे आसा इट बॅक्ड बाय BJP. पंच मेंबर्स जे आर बॅक्ड बाय BJP. लोकल आमदार इज पार्ट ऑफ BJP गव्हर्नमेंट. तरी पण दे हॅव इग्नोर्ड दिस रोड. सो इट इज इम्पॉर्टंट पीपल टू अंडरस्टँड की बेश्टे तेंच्यांनी पोझिशन घेवन बसलें जायना. वी हॅव टू पे अटेन्शन टू पीपल्स नीड. आनी लोकांक सांगता हांव येत्या इलेक्शनाक तुम्ही सारखे लोकांक निवडून हाडात बिकॉज इट इज अबाउट हाऊ दे थिंक अबाउट पीपल. अँड काँग्रेस विल ऑलवेज स्टँड बाय द पीपल ऑफ गोवा. आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचो प्रेसिडेंट, आमचो बाप MP, दे हॅव ऑलवेज फॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. अँड वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू अंडरस्टँड दिस अँड ओपन युअर आयज. हे सांगून हांव म्हजे 2 उतर जे आसा सोंपयता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू सो मच.